दीस मंगळार, एप्रिलाची 28 तारीख 2026. पहिले मसाप, धर्मदूताची कृत्यां पुस्तकांतले मसाप, अध्याय 11 ओळ 19 तावन 26 पर्यंत. अशें आसता स्तेफाना विरोध उठिल्ले दगदणे निमती शिंपडलेली भावार्थी फेनिसिया, सिप्र आनी अंतियोक पर्यंत पावली आनी देवाचे उतर गाजायत गेली. तरी जुदेवांक शिवाय हेरांक तांणी ते परगट केलें ना. पूण तांचे मदें आसतल्या सिप्रगारांनी आनी सिरेनगारांनी अंतियोकाक पावतच हेर जातीच्यांकी सोम्या जेजूची सुवार्ता परगट केली. आनी तांचे सुवें सोम्याचो आदर आसलो जाल्ल्यान जायती सतमानूंक लागली आनी सोम्यातय परताली. ही खबर जेरुसलेमांतल्या पवित्र सभेच्या कानांत पडली आनी तांणी बार्नाबासाक अंतियोकाक धाडलो. हाणें थंय येवन देवाचे कृपे वरवीं जातलें तें बरेपण देखलें आनी तो संतोसलो. सगळ्या काळजान सोम्याक विश्वासी रावोंक ताणें तांकां उमेद दिली, कित्याक तो एक बरो मनीस, पवित्र आत्म्यान आनी भावार्थान भरिल्लो तसलो. अशें सोम्या जेजूचो पाटलाव करतल्यांचो संको जायतो वाडलो. उपरांत बार्नाबास सावलाक सोदून तार्साक गेलो. थंय सावल मेळटच ताका अंतियोकाक आपोवन हाडून आयलो. एक सगळे वर्सभर ते थंय पवित्र सभेंत जियेले आनी जायत्या लोकांक शिकयत आसले. आनी अंतियोकान शिसांक पयले पावटी ख्रिस्तांव म्हणून नांव पडलें. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 87 1-3, 4-5 आनी 6-7 पर्यंत. श्लोक. तुमी जनांगानो सर्वेस्पराक नावाडा. पवित्र दोंगरार सर्वेस्परान उबारला सियोन शहर. जाकोबाच्या सर्व निवासांपरास ह्या शहराचे दारवाटे जाल्यात ताका प्रती मोगाचे. तुजे वडविके विशीं जायते सांगलां ये देवाच्या शहरा. श्लोक. तुमी जनांगानो सर्वेस्पराक नावाडा. इजिप्त आनी बाबिलोन राष्ट्रा म्हाका वळखून बसतल्या सवे आसात म्हणून हांव जाणा. तशेंच फिलिस्तिया, तीर आनी एथिओपिया थंयच जल्मल्ली म्हूण वळखता. तरी पूण सक्कडी सियोनाक आपली माता म्हणटली आनी सर्वेस्पर ताका सोबीत शाबीत सांबाळतलो. श्लोक. तुमी जनांगानो सर्वेस्पराक नावाडा. सर्वेस्पर पर्जांची पट्टी करिना. आमी आनी आमची पर्जा ह्या शहरांत जल्माली अशें म्हूण बरयतलो. आनी ह्यो पर्जा नासून उडोवन तुज्या गोपांत आमचें बिडार अशें म्हूण गायतल्यो. श्लोक. तुमी जनांगानो सर्वेस्पराक नावाडा. उद्गार. आलेलुया, आलेलुया. म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा सोमी. हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. आलेलुया, आलेलुया. शुभ वार्ता. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 10 ओळ 22-30 पर्यंत. हिवाळाचो काळ तो. जेरुसलेमांत देवाळाच्या समर्पणाची परब चलतली. जेजू देवाळान सालमांवचे चौकेंत पासयो मारीत आसतना जुदेव ताचे भोंवतणी वेडो घालन ताचे लागीं विचारी लागले, केदोळ पर्यंत तूं आमकां अशेंच दुबावार दवरताय? तूं क्रिस्त वय जाल्यार आमकां स्पश्ट सांगून सोड. जेजून तांकां जाप दिली, हांवें हाचे आदींच तुमकां सांगलां, पूण तुमी सतमानिनात. म्हज्या बापाच्या नांवान हांव करता तीं कामां म्हजे विशयान साक्ष दितात. तरी पूण तुमी सतमानिनात, कारण तुमी म्हजे बकरे न्ही.
म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात. हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. हांव तांकां सस्नीक जिवीत दितां आनी ते केदींच नास जावचे नात. म्हज्या हातांतले तांकां वोंड काडूंक कोणा वरवीं जावचें ना. तांकां म्हजे अधीन केल्लो म्हजो बाप सट्टाप्रास व्हरतो आनी बापाच्या हातांत हांव तांकां वोंड व्हरूंक कोणाच्यानच जावचें ना. हांव आनी बाप एकच. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. क्रिस्तांव म्हळ्यार हांव क्रिस्त असो पाटलावदार. जेजूचे शिकवणे प्रमाणे जियेता, उपादेस पाळटा आनी पवित्र स्नान घेवन जेजूच्या भावार्थांत वाडसो तो नीज क्रिस्तांव. हाच्या पयल्या वाचपांत पावलू आनी बार्नाबास आंतियोकांत वर्सभर रावन तांकां जेजूची खरी शिकवण दिल्ले विशीं आमी वाचता. ह्या वरवीं भावार्थ्यांचो संको सोडूनच आयलो. हांगासर शिसांक पयले फावटी क्रिस्तांव म्हणून नांव पडलें, कित्याक तांची साल समकण क्रिस्ता परी आशिल्ली आनी क्रिस्ताक साक जावन ते जियेले. एका मनान आनी एका काळजान भाव बांदवपणाच्या एकतारान जियेले. सुवार्तेन हांव आनी बाप एकच ह्या उतराद्वारी जेजू देवा बापा थंय एक म्हूण स्पश्ट करता. जेजू प्रवादी, मेस्त्री आनी असर्यांगार मात्र न्ही, बगार देवाच्या मोगाचें स्वरूप ताचे थंय आसलें. ताची उतरां आनी करण्यो बापा सारक्यो आसल्यो. जेजू बापाक खाल जावन जियेलो आनी ताचे लागीं बरो संबंद आसलो. विधेयपणाचो गुर्त जावन देवान ताका अती उंच उबारलो आनी देवा बापाच्या उजव्या कुशीक तो बसून आसा. पवित्र स्नानाद्वारी आमी क्रिस्तांव जाल्यां देखून ताचे थंय एक जावन रावूं जाय. क्रिस्ताच्या भावार्थांत एक जावन रावल्यार आमकां ताच्या मोगाचो कृपेचो अनुभव जाता. ताचें उतर आयकूंक आमकां प्रेरण लाभता.